आमचे पेन्शना बंद जातली, आमचे गृह आधार बंद जातले, पण कांयच कोणाक हात लाय नासतना सगळी स्कीमी चालू करून डेव्हलपमेंट मुखार हाडले. आज डेव्हलपमेंट तुम्ही पळयात अख्ख्या गोंयांत जो डेव्हलपमेंट आज जाता असो केन्ना दिसून नसलो. सेंट्रलाची मदत आणि गोंयकाराची हातभार, गोंयकाराचो विश्वास आणि गोंयकाराचो तेंको. आज तुम्ही पळयात 4 लेन्स रोड जाता, काम सगळे झपाट्यान चालू आसा. ब्रिजीस आज जो जुवारी ब्रिज धरात, मांडवी ब्रिज धरात, तुम्ही कोणी पासय मारत हांगासान काणकोण तुमकां दिसून येता कितें चल्लां. हजारो कोटी आज या गोंयान भितर घातलेले आसा आणि काम त्या जोरान चल्लेले आसा. कारण आमकां एक बरो चीफ मिनिस्टर जो मेळ्ळा, काम करपी आनी काम करून दाखोवपी, हांव देवा कडेन मागता ताका बरें आयुश्य मेळचें, परत त्याच जोरान ताणें गोंयांत काम करपाची ताणें सुरवात करची. आज हे आमी पळयता, स्किमी चालू, डेव्हलपमेंट चालू, विकास चालू आसा. आज इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हांगासर जाता, ज्या एअरपोर्टाचो फायदो आमच्या अख्ख्या पेडणे तालुक्याक पयलो मेळटलो, तेजो जे स्थानिक लोकांक पयली नोकरी मेळटल्यो, तसोच विकास जातलो. जे कोण येतले गोंयांत ते पयली पेडणे देंवतले आनी मागीर गोंय पळयतले. आमचे गोंय मुखार हाडपाक आनी पेडणे नंबर 1 करपाक तुमचो आमदार खंयच कमी पडूं ना. 2007 पासून हांव म्हणजे 2007 जेन्ना पयले फावटी आमदार जालो, 2008 माननीय आदरणीय मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्ली की हो जो परिसर जो आसा त्या परिसराची बऱ्यापैकी आमी सुशोभीकरण करतले. दैव सुदैवान ह्या तालुक्याचे एक आमचे मंत्री आसात, ज्यांच्यान धडाडी आसा. मनान जर घेत जाल्यार फाल्यापासूनच कामाची म्हणजे प्रोसिजर जो आसा हो प्रोसिजर फॉलो करपाची सुरुवात करू शकतात. आणि ज्या पद्धतीन काम करपाची धडाडी आसा त्या धडाडीनुसार हे माणूस ह्या माझ्या स्वतंत्र सैनिक जे आसात जेन्ना ते आणि हे आमचे सगळे त्या भागाचे आमचे सगळे जाणकार भाव भयण आसात, ऑन बिहाफ ऑफ देम म्हणजे सगळ्यांच्या वतीन हांव तुमकां विनंती करता, पेडणेकाराचे जे स्वप्न आहा, हांव म्हणटा मागीर देशाचे आणि ह्या राज्याचे प्रामुख्यान पेडणेकाराचे स्वप्न आसा, प्रामुख्यान स्वतंत्र सैनिकाची जी मागणी आसा, आम्ही वचनही दिले आसा की वचनाची पूर्तता जास्तीत जास्त बेगीन तुम्ही करशी. इतले तुमचे कडेन मागता. म्हाका हांगा आपयलो